ह्या दिसांनी इनासा भितर कितें जातालें, कसो तो देवाचो उजवाड आपणाशी घेवन शेकीत तोच जेजूचो उजवाड जावंक लागलो, हो विशय आयज आमी घेतलेलो आसा. आमी देवान घडोवन हाडलेली देवाची भुरगीं, देवा सारकी आमी. पूण देवान आमकां स्वतंत्र दवरलेलें आसा. आमच्यान आमचें जिवीत ताका एकवटून जिवंक जाता वो ताचे विरेत आमच्यान जिवंक जाता. आनी जेन्ना आमी ताचे विरेत जियेता तेन्ना आमी वाट चुकता, आमची वाट दोत्ता. जेजूसान आसा वाट, तो जावन आसा सोत, तो जावन आसा जिवीत. हे आमी सोडून आमी आमचे वस्तुंगी जिवीत जियेता, आमच्या स्वतांत आमी आसा आनी आमचे वाटेन आमी चलोंक लागता. तेन्ना ताचो उजवाड आमचेर पडटा आनी तो मागीर आमकां पोत्तून दिशा दिता. जशे भाशेन बोटी समुद्रांत आसल्यो की ना, तांकां तोड ही आहा ती केन्ना केन्ना कळना. ताका लागून तो फोलेर आसता पळय, तो सगळो उजवाड तांकां दाखयता आनी त्या उजवाडान ते मागीर जाणत ही जर आहा पळय ती तोड, आनी ते भाशेन ते मागीर तोडीक पावतात आनी हे भाशेन ते पोत्तून आपलें जिवीत म्हणून तूं बरे भाशेन जिवंक शकता. आतां हो फोलेर जो आसा तो आमकां आपणाशी ओडून घेता जेजू. हे भाशेन इनासाचें जिवीत भितरल्यान कशें घडून आयलें तें आमी ह्या दिसांनी पळयलां, नियाळ केलेलो आसा.